सो हे गाईज गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सो सकाळची कितें तरी नाही 10:30 कितें तरी जाल्ली आसा आनी आयचो व्हिडिओ जो आसा नाही तो आता सद्या हांव स्टार्ट करता. आनी त्याच बरोबर आयज आसा डे 2 एक्चुअली. सो जशें की हांवें तुमकां सांगलेलें की मिरसांगो कट करपाक बीन हांवें हेल्पाक बीन आपयल्लें आसा म्हणून. सो ऑलरेडी नाही काम आमचें स्टार्ट जाल्लें आसा. म्हटल्यार काम जें आसा नाही तें कालूच स्टार्ट जाल्लें. बट काल ब्लॉग हांवें शूट करूंक ना कॉज ऑफ काल नाही घरानूय थोडेशें काम आसलें. म्हटलें जे दार बीन लावपाक गेल्ले तेका लागून नाही म्हाका पॉसिबल जावंक ना कालचो पार्ट शूट करपाक. सो आयज डे 2 आसा. म्हटल्यार काल आमी नाही चडान चड कवर अप केलें. आयजूय चालू आसा सद्या. म्हटल्यार सकाळच्यान स्टार्ट जाल्लें आसा 8:30 आनी आतां म्हटल्यार एटलीस्ट आयज तरी व्हिडिओ करया आनी तुमचे बरोबर शेअर करया की कशें कितें काम चालू आसा सद्या. आनी वेदर सांगपाक गेल्यार नाही वेदर सद्या अजिबात बरें ना. मदींच दमट जाता, मदींच वत येता. तरी बट आमी नाही मिरसांगो बीन सुकत घालप आमचे ते सगळे गोश्टी चालू आसा. आनी आयज पळोवया कितले कवर अप जाता ते. सो सद्या बसले सगळीं जाणां कटिंगेक आनी हांगसर हांव म्हटल्यार व्हिडिओ स्टार्ट करता. सो अशे तरेन आनी मे बी नाही तुमकां फेस म्हाजो डल दिसो शकता. सो एडजस्ट करून घ्या कारण सद्या आतां कामाची हे तेका लागून. ओके सो दाखयता तुमकां कशें कितें काम चालू आसा तो अपडेट दितात आनी सायड बाय सायड स्क्रिनीचेर कॉन्टॅक्ट नंबर दिता. सो थंय तुमी म्हाका कॉन्टॅक्ट करूं शकता. ऑलरेडी नाही खूब जाणांनी इंस्टाग्रामार सुद्दां म्हाका कॉन्टॅक्ट केल्ले आसा नंबर दी म्हणून. बट हांव नाही हांगसर स्क्रिनीचेर नंबर तुमचे बरोबर शेअर करता. सो तुमी म्हाका एनी टायम वॉट्सॅप करूं शकता. आनी तेज्या भायर नाही काल म्हटल्यार पयरचो व्हिडिओ पळोवन म्हटल्यार मिरसांगो सुकत बीन घालता ते पळोवन नाही खूब जाणांनी कॉन्टॅक्ट केले. म्हटल्यार तांकां UK बीन व्हरपाक मसालो जाय खंय. सो पळयात आतां हे सगळे गोश्टी जाता म्हणसर नाही 2 वीक तरी वयतले कारण मागीर कटींग करता ते सुकोवन काडटा बाकीचो खुबसो प्रोसेस आसता. सो तेका लागून 2 वीक तरी वयतले. तरी बट हांवें लिस्टान सगळ्यांची नांवां एड केल्ली आहा. बुकींग स्टार्ट जाल्ली आसा. ओके सो अशे तरेन तर चला दाखयता तुमकां कशें कितें तें. आनी सद्या वेदर कितेंशें अशें आसा मदींच दमट जाता मदींच न्हय वत येता हे पळय अशे तरेन. सो आनी हांव आसा पोरसान. सो आयचो व्हिडिओ न्हय पोरसानसून स्टार्ट केल्लो आसा. सो दाखयता तुमकां कशें कितें आमचें काम चालू आसा. थोडो थोडो अपडेट दिता डिटेल्सान शेअर करिना. ओके मदीं मदीं अपडेट दिता. पळयात हांगसर सद्या काम स्टार्ट आसा आमचें. सगळीं जाणां कटिंगेक बसलेलीं आसा आनी ही सगळीं न्हय मम्मीची फ्रेंड्सां. सगळीं जाणां फार्मान वयतालीं मम्मी बरोबर. सो ही पळयात हांगसर एक काकी बसल्या, थंय एक काकी बसल्या, थंय आत्या बसला आनी थंय मम्मी बसल्या. ही पळयात. सो सद्या नाही गांवठी मिरसांगो घेतले तेंच्यांनी कटींग करून आनी सगळ्यांचो नाका तोंडानसून धुंवर काडलो मम्मीन. तिखसण बसता सामकी आनी गांवठी मिरसांग्यांक तर स्पेशली बसता. सो सद्या आमी ना हे पळयात ह्या तरेचे मिरसांगो कटिंगेक घेतलेले आसा. क्वॉलिटी आसा बरी. हे पळयात. सो सुकोवन बी काडले आनी ओवरऑल नाही गांवठी मिरसांगो कटिंग करून जाल्ले आसा सद्या. आतां आमी दुसरे घेतली आनी हेचो नाही खणखण जबरदस्त आसा. म्हटल्यार खूब तिखसण बसता सामकी. काल तर नाका जालें सामकें. तर बरें जालें एकदां हें कंप्लीट जालें म्हणून. आनी थंय सद्या आमी स्टोरेज केल्लो आसा. बॅकग्रावंड दिसता आसतलो. सो करूंक जाय प्रॉपर आमकां सारकें सिस्टमॅटीक. सो अशे तरेन कितें म्हणटा गे हाय हॅलो कर मगे. हाय गुड मॉर्निंग. सो मम्मी बसल्या ती पळयात हाय हॅलो करता तुमकां. सद्या कामान जोरान चालू आसा. ओके तर दाखयता तुमकां फुडली स्टेप. आतां थोडे मिरसांगो सुकत घातले ते आमी हांगसर घेतली. सो त्या म्हणसर हांकां हे कटींग करून घेवन आनी हांगसर आमी न्हय थोडेशे मिरसांगो जे आसा न्हय ते सुकत घातले. म्हटल्यार हे मिरसांगो सद्या आमकां कटिंगेक घेवपाक जाय तेका लागून हे हांगसर सुकत घातले. मातशें सुकत घातले न्हय का कितें जाता जाणा कटिंगेक बरें पडटा तेका लागून हे पळय. सो हे म्हटल्यार सुकत घालया. सो अशे तरेन सद्या जोरान शहरान कामां चालू आसा. ओके आनी तेज्या भायर न्हय गायज हांव तुमकां परत एकदां रिक्वेस्ट करता म्हाज्या फेसाचेर बीन न्हय वचूं नाकात कारण म्हाजो फेस एकदम डल आसा सामको आनी हांव कांय करूं शकना. आय नो की हांव सद्या व्हिडिओन डल दिसता तितले फेस म्हजो बरो क्लियर बीन दिसना. बट न्हय बॅक कॅमेरा कामाचो लोड खूब आसल्या कारणान न्हय हांव तसो म्हाजेर लक्ष दिवं पावना कारण सद्या सिजन बी आसा. तेका लागून एकदां सिजन कवर अप जालो न्हय का मागीर ओके आसा. ओके कारण आतां वतान टॅनिंग बीन जातली तोंड सामकें विचित्र दिसतलें. बट आय नो तुमी एडजस्ट करून घेतली. ओके चला तर म्हाका खबर आहा म्हाजी यूट्यूब फॅमिली खूब बरी आसा म्हाका अंडरस्टँड करतली. तर
अशा तरेन घातलाय सुकत. सो चला तर मागीर मेळटा तुमकां. कोणाचो तरी म्हाका कॉल येता, मे बी ऑर्डरीक लागूनच आसतलो. सो अशा तरेन चला मागीर अपडेट दिता तुमकां. ओके, मागीर मेळटा. सो गायज दनपारचे ना 1 जाल्ले आसा आनी हे पळयात असले मिरसांगो सद्या आमी कट करून घेतलेले आसा. म्हटल्यार बऱ्या क्वॉन्टिटीन न्हय कट करून घेतले. आतां हे न्हय पिशवेन बीन ओतोवंक जाय आनी सद्या ब्रेक टायम जाल्लो आसा. सो हे मातशें आतां निवळ करपाक जाय, म्हणजे परत आमकां बसपाक बरें पडटलें. हे पळयात देड बीन जे आसा न्हय ते भरून घेवपाक जाय. सो सद्या अशे तरेन हे कट करून घेतले आनी बाकीचे मागीर जेवण बीन न्हय कंटिन्यू करतली. सो आतां जेवपाचो टायम जाल्लो आसा आनी आमी घेतला ब्रेक. आतां जेवतली बी सगळीं जाणां आनी मागीर आसली तशी कंटिन्यू करतली. आनी हे पळयात हांगसर मम्मीन सगळे मिरसांगो जे आसा न्हय ते सुकत घातले. हे ऑलरेडी कट केल्ले आसा. हे पळयात आनी बाकीचे हे जे आसा न्हय हे कट करून घेतलेले आसा. हे कट करपाचे हे आतां सांजे कडेन घेतली आमी. सो ओवरऑल बरे तरेन जाले कट. आतां सगळीं जाणां घरान गेल्ली आसा आनी जेवतली बीन. मम्मीन आयज दाळ बीन केल्या, रायते बीन केले आसा, सांसव केला आनी भेंडे बीन भाजलेले आसा. सो चला तर घरान वयता, मातशें हात बीन धुता आनी मागीर पळोवया फुडलें कंटिन्यू करता. तांची न्हय 3 जाल्ली आसा आनी आसली तशी ड्युटी आमची स्टार्ट जाली. सो आसली तशी न्हय काकी बीन कटिंगेक गेल्ली आसा. सो मम्मी बी गेल्या, आतां हांव वयता. जालो रोकडो टायम जेवता, मातसो रेस्ट करता, मातसो रोकडो टायम जालो, ड्युटी स्टार्ट. आनी हे पळय हितूंतले मिरसांगो आतां थोडे येयले कटिंगेक. हे पळयात हितूंतले भरपूर बियो पडटा पोनाक सामके. सो आतां बाकीचे कट करून घेतली आनी उरले न्हय ते मागीर फाल्यां कंटिन्यू करतली. पळोवया हो व्हिडिओ मे बी 2 दिसाचो एकदांच हांव कंटिन्यू करतलें. एकाच दिसा करचें ना, 2 दीस म्हटल्यार फाल्यां तेच काम आसा रिपिटेड. तेका लागून एकाच व्हिडिओन सगळें कंटिन्यू करतलें. चल बरें सुकल्या कुरकुरीत जालें आसतलें. हे पळयात सामके कुरकुरीत जाले आनी 2 वतां तरी काडूंक जाय. आनी ते आसा हे ऑलरेडी कट केल्ले आसा, कांय टेन्शन ना आमकां. हे पळयात हे बरें कट जाले, हे जाता कट जाता पळयात बरें सुकले हे. हे पळयात हे रोखडे बरें सुकतात सामके. आनी संजू सुद्दां येयला. संजू घरान आसा, म्हटल्यार तो पळयात तो आसा गॅलरीन आसा. सो तो येयला, तेजें काम आयज बेगिना जालें खंय. सो येयला तो. ऑर्डरी थोडेशे पॅक करूंक जाय, तें काम तो करता आनी हें काम आमी करता. सो बसल्यात सगळीं जाणां कटिंगे. दाखयता तुमकां पळयात. मागीर रोखडो च्यावेचो टायम जातलो आनी च्यावेक मम्मीन कितें तरी उसळ बीन केलें. मागीर च्यावेक कितें आसा तें बीन दाखयता तुमकां. ओके तर चला या आमी. वेदर पळयात सामकी घुमघुमोन असो पावस आसा सामको. इतली गरमी जाता ना, पावसूय पडना, भयंकर गरमी जाता, भयंकर. पळयात वेदर पळयात कशें जाला तें. सो गरमी जाता पूण पावस पडना. हांगसर आमी आतां न्हय कंटिन्यू केला जेवण बीन. सद्या इतलेच आसा मिरसांगो. सो आतां जर काबार जालें जाल्यार खूबच बरें जालें. म्हटलें जातलें तें चड करून आय थिंक सो. आनी आमी सुकत घातलेलें न्हय, सो बरें ते हे जाता, तुट्टात सामके. सो तेका लागून अशेंच म्हटलें कट करया आनी पळोवया मागीर फाल्यां खंयचें कितें कंटिन्यू करता तें कळटलेंच तुमकां. सो बरे तरेन कवर अप केलें आमी, ना म्हटल्यार सामकें स्पिडीन. सो अशे तरेन चालू आसा. ही पळयात आनी मातशे वक्तान परत आसलो तसो ब्रेक जातलो च्यावेचो. च्यावेक कितें स्पेशल आसा तें मागीर तुमकां दाखयता. जेवण दाखोवंक ना, बट च्यावेक कितें आसा न्हय तें दाखयता तुमकां. तर चला काम हांवूय करता कंटिन्यू. आतां सद्या न्हय हांगसर ब्रेक टायम चालू आसा. ही पळयात हांगसर मम्मीन केल्या उसळ आनी सायड बाय सायड न्हय हांगसर प्लेन अशी चाव केल्या कोरी. पळयात सो अशे तरेन ब्रेक टायम आसा. आनी तेज्या भायर न्हय हांगसर आमी दुसरे मिरसांगो घेतले कटिंगे. हे पळयात सो हे मिरसांगो घेतले काश्मिरी. आनी हांगसर ही पळयात मम्मी बसल्या, तेच्या मागीर आत्या, सगळीं जाणां अशी बसून चाव पिता आनी सायड बाय सायड काम करता अशे तरेन. सो हेय बीन घेतले आमी मिरसांगो कट करपाक. सगळीं म्हणपाक लागली हेय घेवया. सो थोडे उरल्या ते मागीर फाल्यां करतली आमी. सो आतां हे घेतले पळयात. सो चला तर एन्जॉय बीन करता उसळ आनी मागीर मेळटा. न्हय 7 जाल्ली आसा आनी फेस पळय कसो जाला तो विचित्र सामको. न्हय फेस जाल्लो आसा, म्हटल्यार सद्या कंटिन्यू अशें काम
चालूच नाही वताक बीन सामके. आणि मिरसांगांनी जेन्ना आमी काम करूंक बसता न्हय तेन्ना तोंडाची बीन हालत जातात. म्हाजीच न्हय आं, जितली बी म्हाका आतां हेल्प करताली न्हय तेंचे फेस पळोवंक जाय आसले, कारण तिखसण बसता सामकी न्हय. आनी तिखसणीन तोंडाक आमी हात बीन लावं शकना. आतांय बीन हात धुवंक ना हांवें आजून. सो म्हटल्यार 7 जाल्ली आसा, सगळे काकी बीन गेल्ले आसा घरा कडेन. आतां म्हटल्यार व्हिडिओ कंटिन्यू करुया, तुमकां अपडेट दिवया. इवन संजू सुद्दां घरा कडेन गेलो, ऑर्डर घेवन गेलो तो फाल्यां पोस्ट करूंक जाय म्हणून. आणि ते पळय सगळे मिरसांगो कट बी केले, जाता इतले कट केले, पॅक केले आनी दवरया म्हटलें. कारण पावसाचें वातावरण अशें आहा की सांगू नजो. आयज तर अशें दिसतालें की कंटिन्यू अशें वेदर आसलें की पावस येतलोच म्हणून, बट पावस येवंक ना. तरी पण आमी मिरसांगो बीन थोडेशे सुकत घातले, काडले बीन. आनी तेच्या भायर आतां थोडेशे उरल्यात ते फाल्यां हांव आनी मम्मी कंटिन्यू करतली. बाकी फाल्यां काकी बीन येवची ना, कारण चड अशें उरोंक ना. आनी 2 काकी जे आसा न्हय ते फाल्यां मातशे बिजी आसतले. सो म्हटलें ओके, कांय प्रॉब्लम ना, आमी करता. कारण ह्या क्वॉन्टिटीन इतले 2 दिसांनी कवर अप करप म्हटल्यार इजी ना, खाजें न्हय. कारण खूब डिफिकल्ट इतले क्वॉन्टिटीन सगळे 2 दिसां भितर सगळे कवर अप करप म्हटल्यार. बट बऱ्या तरेन जाल्लें आसा. सो अशा तरेन. आनी फेस म्हाजो पळयात कितें दिसता, विचित्र सामको. तर बऱ्या तरेन काम जालें, च्या बी पिली. आतां फ्रेश जावपाक जाय. आनी सामके कपडे बीन बुरशे जाल्ले आसा, न्हाल्या शिवाय जावचें ना, न्हाल्या शिवाय फ्रेश दिसचें ना. तरी बट हांव सकाळीं न्हावन धुवन हें काम करपाक बसलेलें. काकी बीन येवच्या पयलीं हांव न्हावन धुवन फ्रेश जावन हें सगळें करपाक बसलेलें. सो जालें ओवरऑल. कामां अजून सोंपोंक ना, खुबशीं कामां आसा. जितले मिरसांगो हाडले ते सगळे सुकोवन बीन काडूंक जाय, तेन्ना खंय तरी कुटून हाडूंक जाय, मसालो भाजूंक जाय, तेन्ना खंय तरी हें जातलें. आनी इतल्या भितर हांव ऑर्डरी सुद्दां एटेंड करता, तेच कशें कितें मॅनेज करता सद्या. तर अशें आसा. सो गायज चला, तर हेचो व्हिडिओ न्हय हांगसरूच एंड करता, कारण आनी व्हिडिओ कंटिन्यू करूंक पावचें ना. ऑलरेडी जीव काबार जाला सामको. आनी फेस तर पळोवंक नाका, ओके. म्हाका खंयच्या खंय दिसता कॅमेराचेर फेस पळोवपाक हे पळयात. आनी तरी बट हांव शूट करता. सो अशें तरेन आयचो व्हिडिओ आवडलो आसता जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करूं तुमचे. आनी खूब जाणांची ऑर्डरी लिस्टान घातल्या, थोड्यांचे पोस्ट बी करतले फाल्यां परवा अशें करून. सो चला तर, बाय. जे वेदर जाला पळयात सामकें. आनी मम्मी हांगसर क्लीन करता, कारण सगळे मिरसांगेचे बियो बीन पडल्या न्हय तेका लागून. सो वेदर हे पळयात, पावसान न्हय हलकोसो काळोख गेला, बट येयना कांय ना. सामको पळयात गुप्प करून आसा सामको. आनी क्लिनींग चालू आसा. सकाळीं मिरसांगो सुकत घालप आनी तेच्या मागीर सांजच्या टायमार क्लीन करप. बियो बीन सगळे देड बीन पडटा न्हय तेका लागून, कारण दुसरे दिसा मागीर घालूंक आमकां बरें पडटा सुकत. सो अशा तरेन. तर चला गायज, बाय बाय.